तू सौम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे वोतुल्या सदेण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा बापोय मोगाळ तूं आमचो जावून रक्ताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आधार हृदय आमचो बळवून सांबाळना संतोषान सौम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन माधुर तुका हरसिता आमचे तुवें ओतुल्ल्या सदेण्या पासून हृगां भेटयता दिनवासी काळजा मुगाच्या भावांनो भयणींनो तुमकां समेस्तांक पवित्रत्म्याच्या येता बाजीक येण्याच्या परबेच्या समयार मोगाचो स्वागत मागता हेमिसाच्या बलिदान एका काळजाच्या कमानाची सान आमी भेटवया पवित्रत्म्याची सकत कृपा बेसांव आशिर्वाद निरंतरी आमची करून घेवया हे संदर्भार अर्गां मिस्थिता पबियन जेसिमेंडोन सादोवकातार अर्गां मिस्थिता मीरा सुवारिस झांबिया अर्गां मिस्थिता केविन क्रिस्टोफर सेरावो इस्रायल देवतीन आयरीन फर्नांडीसाच्या दुसऱ्या वर्साच्या मोरडा सुडास कडून मिस्थिता विन्संट आनी जॉयस फर्नांडीस कुवेट ह्या सर्व त्या संबसोद आमी मागता आसतना फिरगज कुटुंबा पासत मागया फिरगज कुटुंबाच्या त्या भक्ती विशेष करून ह्या संदर्भार मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो पेंतेकोस्त म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ 50 दीस पवित्र आत्मो भोव पवित्र तिन्ना दिसो तिसरो जण जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांतल्या 50व्या दिसा मोरे आनी आपोस्तलांचेर देवलेले आयची फेस्तस पेंतेकोस्त पवित्र आत्म्याच्या येण्या मुखांतर पवित्र सभा अस्तित्वाक आयली पवित्र स्नानांत पयले फावटी आमचे ते आयिल्ल्या पवित्र आत्म्यान आमकां नवी रचना केल्यांत आयचे हे देवस्तुतेंत आमी पवित्र आत्म्या आमच्या जिवनांत नवसरणी हाडटा म्हणलो संदेश नियाळटा देखून आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी आमकांच परत पवित्र आत्म्याक समर्पया मुगळ भावनो भयणीनो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत एक नवसरणी हाडटा एक परिवर्तन हाडटा पवित्र आत्म्याचें जिवीत खंडीत देवाक आनी पेल्याक मेसवल्लें जाता असलें पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां आमी जावंक पवित्र आत्म्याची देणी सदांच आमची करून घेवंक समी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया नितळ काळजा मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया काळजांत हांव दूख धन बक्षाणे मागतेल्या बक्षाणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्यांका कुळतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्तांका कुळतकर आमचे गती विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय सोम्यांका कुळतकर सर्व पदवेदा देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं आमेन देवा सगी आणि शांती ताच्या इष्ट सोसारी सर्वेस्पुर देवा सर्गींच्या राया सुपद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवा पासून
आमी तुका वाकणता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलूच तू पवित्र एकलूच तू ईश्वर एकलूच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया इकडे बरू आम्ही दोळे दांपया मौनपणी आमची सत्य सवा आमची गुरसो सुमया मुखार आमी दवरया पवित्र आत्म्यान भरलेले धैर्यादीक मनीस आमी जावंक जेजूची सुवात परगट करूंक कृपानी सकत विशेष करून मागे देवा आमच्या सर्व पदवेदारा बापा आनी देवा आयच्या दिसाच्या दबाजीक संभ्रमा वरवीं सर्व देशां आनी लोकांमध्ये विस्तारलेले तुजे परजे तूं पवित्र करताय युग युगांक प्रथमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबामपणी वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगट्याचे सर्वेक तुवें आजप आनी घडोवन हाडलें ते सदैयाळपणी आयच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थां उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेज तेका सुवातेर सांगता मेळोन आसले तेदवां एकाच सणे कठीण जड वारें आयिल्ल्या बरी मोळबार तावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसल्या त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एका गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजालेमाक आयिल्ले थंय आसले हो आवाज आयकून लोकांचो वडयोक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापल्या भाशेन आयकताले देखून लोक सक्कट तटक जालो ते शर्मेले आनी विजमीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते सुमेस्त गलिलेयागार न्हयवे तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे मायभाशेन आयकता तें कशें आमी हांगा आसांव पार्थियांतले मेदियांतले येलामांतले मेसोपोटेमियांतले जुदेयांतले आनी कप्पादोसियांतले पोंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमांतावन सयत आयलेले जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वारस मेळिल्ले क्षेत्रांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयान ते सांगतात ते आमी आमच्या मायभाशेन आयकता देवाचें उतर हें तुझ्या आत्म्याक सर्वेश्वरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर तुझ्या आत्म्याक सर्वेश्वरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर आत्म्या मुझ्या सर्वेश्वराक नावाड सर्वेश्वरा मुझ्या देवा कितलो तूं व्हडतो कितली विविध कृत्यां सर्वेश्वरा
पृथ्वी सगळी तुझ्या रसनानी भरल्या दाट तुझ्या आत्म्याक सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर सर्वेश्वराक जाऊ महिमा ससनाच्या ससना आपल्या कृत्यांनी जाऊ ताका आनंद मुझी चिंतना ताका मानवू वै सर्वेश्वरातय आसा मोजो संतोष दाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर दाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर सांग पावलोनू रोमागारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो सगळी सृश्टी प्रसूत फुडें येणू आयिल्ल्या बरी आपल्या हर एका रचने सवे आजून पर्यंत कश्टां दुखीचे सुस्कार सोडणो आसा म्हूण आमी जाणाव सगळी सृश्टी मात्र न्ही पवित्र आत्मसू प्रथम फळ म्हणून घेतलेली आमी आमच्या सगळ्या कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केन्ना लाभात म्हूण वत्रेगून अंतस्करणी सुस्कारून आसा कित्याक ह्या भरोशा उद्देशी आमकां सोडवण लाभ मेळ्ळ्या जर आमी कितें बरवस्ता तें आमच्या दोळ्यां मुखार दिसता तसल्या भरोशा शेवट ना कित्याक दोळ्यां दिसल्या वस्तूचेर कोणीय भरोसो दवरिना पूण दोळ्यां दिसनातल्या वस्तूचेर आमी भरोसो दवरून आसात जाल्यार स्वस्तिकायेची वाट आमी पळोवन आसा म्हणून जालें तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आत्म्याचो आदार आमकां आसा कित्याक कितें आनी कशें मागा जाय तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी कितें उसारूंक जायना तें आत्मसू आमचे खातीर आपल्या हस्कार उस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाची गोटू जाणा आसा तो देव आत्म्याची इच्छा कितें आसा जाणा कित्याक आत्मदेवाच्या कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां पक्षान देवा लागीं विनंती करता देवाचे उतार्ये पवित्र आत्म्या ये देवो आणि फाकय सर्गिता उजवाडाचे तुझे की ये तू बापा दुबळ्यांच्या ये तू दाता देण्याच्या ये तू दिव्या काळजांच्या बुजवणदारा बोबऱ्या आत्म्यांक दुलोक तुमचैऱ्या स्वादिकर्या विशेवा विशेव तूं वावुरतेल्या सावळी वोतां सुकतेल्या बुजवण करी रडतेल्या ये उजवाडा सर संपून बोर हे आत्मे परिपूर्ण तुका
பாத்தியேலி நாமுன் சாத்தை காயில்லை இல்லை வாய்த்தால் पडनासले नाच्या तुझो तीरदार तू सकड मेळले बीजय सकड सुकले तांबय सकड घायले भागय सकड घट चालले शेक सकड तण जाल्ले वाटे पती आड गेले लाभय तुझ्या भावात्या तुझे राशें पातिल्या पवितुची जातणी लाभयशे गुणाचे पूण लाभय आमकां बरें मोन पावय सुका सुस्नाच्या आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे भगवान स्वाम परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या. जेजून आपल्यासी सांग म्हणे तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक माजरदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदांच काळ रावतलो. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्ही बगार म्हाका पाठयलां त्या बापाचें. तुमचे सांगता आसतना सगळें हांवें तुमकां सांगलां पूण म्हज्या नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासा काडटलो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पेंतेकोस्ताची परब. पेंतेकोस्त म्हळ्यार 50वो दीस जेजूच्या जिवंतपणा उपरांतल्या 50व्या दिसा ही परब आमी आचरण करता पेंतेकोस्ताची. म्हणजे कितें घडलें पेंतेकोस्ता दिसा 50व्या दिसा कितें घडलें कितें घडलें काय जालें पवित्र आत्मो देवलो कोणाचेर ओंकार मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवलो. कशें देवलो खंयच्या रुपार देवलो उज्याच्या जिबे रुपार देवलो. उज्याच्या जिबे रुपार गे पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबे रुपार ओंकार मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवलो. कितले जाण आपोस्तल आसले पवित्र आत्मो देंवताना 11 की 12 जाण आसले. मत्तियास एकलो कुडसल्लो तांकां मोदें आनी ब्रुतोनो मरी आसली. न्ही खंयसर देवलो पवित्र आत्मो जेरुजालेमाच्या तांणी जेवण तयार केल्लें पास्काचें ताच्या वयल्या माळया साळार ते बसोन आसले दारांत आपूण
भिरांतेन ते आसले हे संदर्भात पवित्र आत्मो तांचे ते देवलो उज्याच्या जिबे मार्फत देवलो ताचे पयलें पवित्र आत्मो खंय देवलो आसा पवित्र पुस्तकांत तुमी आयकलां हा जेजून जॉर्दान न्हंयत स्नान घेताना न्ही गे हां थंयसर पवित्र आत्मो देवलो कसो देवलो पवित्र आत्मो हा परव्याच्या रुपी पवित्र आत्मो देवलो पळया कित्याक परव्याच्या रुपी पवित्र आत्मो थंयसर जेजूचेर देवलो हांगा उज्याच्या जिबे मार्फत देवलो थंय परव्याच्या रुपार देवलो कित्याक कितें शांतीचो संकेत जेजू जावन आसा शांतीचो राय जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवार जेजू जावन आसा शांतीचो सागोर तो झुजाक येवंक ना तो कोणाकी नाश करूंक येवंक ना झुजा मांडून मनशाचे मांसां खातेल्या त्या मनशाक शांती समाधानाचो संकेत देवन आयलो देखून पळया ताणें देवळांत वचून सिनुगोगांत वचून कवळो इसारलो पेदे लागीं आनी त्या पेद्यान कवळो दिलो आनी जेजून वाचलो कितें ताका वाचूंक मेळ्ळें सर्वेस्पराचो प्रेरकत्व मुजेर आसा पळया सर्वेस्पराचो प्रेरकत्व मुजेर आसा कश्ट तेल्यांक सवकासाय दंड सतेल्यांक सुटका बंदेत आशिल्ल्यांक सुटका आनी दया माया पासारचे वरस परगटूंक म्हण म्हाका अभिषिक्त केला पळया कित्याक म्हळ्यार बंदेत आशिल्ल्यांक सुटका कश्ट तेल्यांक सवकासाय दया माया पासारचे वारस परगट करूंक म्हाका ताणें धाडला देखून म्हजे थंय आसा तो आत्मो परव्या रुपाचो सादो आत्मो देखून जेजूक पळय जैते वोन तूं प्रवेश करता आसतना ताका कोणाच्या पाठीर बसयलें एका गाडवाच्या एका शिंगरूच्या पाठीर बसयलें आनी एक गाडाव वा शिंगरू कसलो संकेत शांतीचो संकेत घोड्यार बसुल्लो कसलो संकेत झुजाचो संकेत झुजाचो न्ही घोड्यार बसलेलो शिपाई वा राई आतां तलवार कोण वेता जाल्यार तो झुजाक भायर सरलो म्हणलें अश्वमेध याग आसलें न्ही घोडो दोडसो घोडो कोणीय बांदून घालो जाल्यार आं तो राय ह्या रायाचेर झूज मांडटा म्हूण जालें आनी कोणीय बांदून घालिना जाल्यार त्या राज्यान भितर सरतना त्या रायान धाडलेल्या अश्वमेध धाडलेल्या त्या घोडो धाडलेल्या रायाक काणीक दिवंक आशिल्लें आनी सरेंडर जावंक आशिल्लें घोडो झुजाचो संकेत पूण एक गाडाव वा शिंगरू एका शांतीचो संकेत देखून जेजू थंय पवित्र आत्मो परव्या रुपार देवलो म्हळ्यार जेजू शांती हाडून आयलो हांगासर जेजू वो पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबे मार्फत आयलो कितें हांगासर संदेश जेजून म्हणलें कितें हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां उजो तो उजो म्हाका आतांत पेटलोलो जाय हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां उजो आनी तो उजो म्हाका आतांत पेटलोलो जाय कसलो उजो रोमी चक्रवर्ती निरोन सगळ्या शहराक उजो घालून पिरलोक पिंकून भितर बसलेले बरी नाच करचो उजो न्ही थोड्या वर्सां फुडें बिहारांतल्या थोड्या कंदमाल हळ्ळ्यांनी क्रिस्तांव लोकांक वयर पेट्रोल घालून दिल्लो तो उजो न्ही नाच जातलो उजो न्ही हांव संवसाराक उजो पेटोवंक आयलां म्हळ्यार मोगाचो उजो सेवेचो उजो बोगसाण्याचो उजो दयेचो उजो आनी तो उजो म्हाका हांव पेटोवंक आयलां क्रिस्ताच्या शेगुणाचो उजो हांव पेटोवंक आयलां तो उजो म्हाका आतांत पेटलोलो जाय देखून पळय उज्याच्या जिबे मार्फत पवित्र आत्मो देवलो आनी हे पवित्र आत्मो घेतल्या उपरांत सीस कितें वगत बसले गी वगत बसले सीस ना पळया वगत बसोना भायसन गेले ते पेद्रो बियान दारां धांपून भितर बसलेलो पेद्रो शिपायांच्या आनी जुदेवांच्या बियान
देवळाचे सुपूत घालणं त्या मनशाक वळखत ना म्हणून लिपन धांवलोलो पेद्रो पळया त्यात देवळांत उबो रावोनो त्यात देवळांत उबो रावोनो तुमी क्रिस्ताक मारलोलो म्हूण शास्त्रां फरिजेवांक खंडन करता जाल्यार ताका दैर खंय जावन आयलें देवळांत भायर सरतना थंयसर एकलो थोंटो ताचेर भीक मागूंक लागलो आनी तो पेद्रो लागीं कांयच नासलें ताका दिया म्हळ्यार मोन आसलें पूण दिवंक कांयच नासलें आनी तो पेद्रो कितें म्हणटा म्हज्या लागीं तुका दिवंक कांयच ना पूण सोम्याच्या नांवान सांगता गे तुज्या आंतरणां आनी उठ चल सगळ्यान तो थोंटो उठून चल्लो बळ्या ती सकत खंय तावन आयली ती सकत पवित्र आत्म्या तावन आयली पवित्र आत्म्या तावन पळया आनी मी आज हांगासर बसून आसा हां सोम्याक आज आमी वळखत हांव जाल्यार पवित्र आत्म्याची भुरगीं आमी जाल्या हांव जाल्यार आनी ह्या माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयता हांव सर तर आमी क्रिस्तां वळखत हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमी जाल्या हांव जाल्यार पवित्र आत्मोस्कारान देखून आज पवित्र आत्म्याच्या आज पवित्र सभेच्या स्थापन असो दीस म्हणून आमी उलयता पवित्र सभा सुरू जाल्ली खंयचे दिसा खंयचे दिसा पवित्र सभेचे अस्वस्थ खंयचे दिसा जाल्लें डिसेंबराच्या 25 तारखेर की पास्कांच्या फेस्ता दीस की आयच्या दिसा पवित्र सभेचे अस्तित्व स्थापन जाल्लें आयच्या दिसा कळ्ळें की आमचो बावर्ताची बुन्याद पास्कांचें फेस्त बावर्ताची बुन्याद पास्कांचें फेस्त पवित्र सभा आरंभ जाल्ली आयच्या दिसा पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा जर पवित्र आत्मो येवंक नातलो जाल्यार पवित्र सभा स्थापन जाती ही नागुत्तू ना आनी हो पवित्र आत्मो पळया अस्क जाल्ल्या शिसांक बोळ करता जेजूच्या शिसान सडावता शिकपी पेद्रोई मासली पागतलो जो हांव इल्लेशें बसूंक बरो गोत्ता आसलो जाकोब इल्लेशें वचूंक बसूंक गोत्ता आसलो तेय मासली पागतले सडावत शिकपी कोण नातले तें बुदवंत कोणी नातले पुराय आशिकपी मनीस ह्या आशिकपी 11 जाणां प्लस एकलो 12 जाणां घेवन सगळ्या संवसारात सुवार्ता परगट करचें काम हाती घेवचें तितलें सुलाभ न्ही आज आमी हांगासर बसून सोम्याक आयकता हांव सोम्याचें उतर वाचता हांव जाल्यार हाका कारण तसो पवित्र आत्मो ठीक हांगासर आमकां बावार्थ हाडलेलो कोणें आमकां मंगळुरी क्रिस्तांवांक हांगासर मंगळुरी क्रिस्तांवांक बावार्थ हाडलेलो कोणें कितल्या वर्सां पयलीं सो बावार्थ आमचो कितल्या वर्सां पयलीं सो बावार्थ लगभग कोणाक खबर आहा आमच्या दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांत कितल्यो देसिज्यो आसात कातोलीक देसिज्यो होते कितल्यो दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांत कातोलीक देसिज्यो कितल्यो आहात आमच्यो 1 गी 2 गी 3 4 3 देसिज्यो खंयची पुरा एक आमची मंगळूरची आनी एक उडपी जिल्ल्याची म्हणया एक आमची कोडयाळची एक बेलतंगड्याची आनी पुत्तूरची 3 देसिज्यो आसात कातोलीक देसिज्यो बापा साहेबाच्या ताकाल तांदूळ 2 उदेंतीच्यो आनी एक अस्तिमतेची एक वेस्टर्न चर्च आनी 2 इस्टर्न चर्च उदेंतीची 2 बेलतंगडी आनी पुत्तूर अस्तिमतेची एक ती मंगळूरची ह्या 3 देशी 3 रिती आसात एक सिलो मलबार रीत एक सिलो मलंकार रीत आनी एक लॅटीन रीत आमची लॅटीन रीत आमचो बाबार्थ सुमार एक 85 वर्सां फुडें आयिल्लो आनी आमचो बाबार्थ कोणा तावन आयिल्लो पोर्चुगीज तावन फ्रांसीस सावेरा तावन सान फ्रांसीस सावेर गोंयांत आसा ताची निर्जीव कूड ताचे तावन आयिल्लो बाबार्थ आमचो वेस्टर्न चर्च रोमान तावन आयिल्लो उदेंती तावन जेरुसलेम तावन आयिल्लो बाबार्थ आसा उदेंतीची पुवीस सभा बेलतंगडी आनी पुत्तूर देसीस तांचो बाबार्थ लगभग 2000 वर्सां आमच्या की पयलें 2000 वर्सांचो बाबार्थ तांचो पयलें आमच्या की पयलें ती क्रिस्तांवां हांगासर आसली आनी हो बाबार्थ तांकां खंय तावन आयलो सान फ्रांसीस सावेर जावंक पुरो तो सुमार 15व्या शतमानांत आयलो जावंक पुरो पूण
ताच्या पयल्या शतमानांत वा दुसऱ्या शतमानांत आयलोलो बाबार्थ सा थॉमस जेजूचो आपोस्तल पळया जेजूचो आपोस्तल ह्या पवित्र आत्म्यान बरोवन ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन एक ल्हानशी दोन काण घेवन दर्या कुशीन सुमकून तो आयलो तो भारताक येता म्हण भायर सरोना तो भायर सरून गेलो एक ल्हानशी दोन काण गेली आनी भायर सरून गेलो ताणें स्वप्नांत चिंतून हांव भारताक वयता तेत्त गांवा वचोचें म्हण तो येवना तो भायर सरून आयलो वाऱ्याच्या त्या बळाक वंदोन कुच्ची तो आयलो कुच्ची तावन देंवन थंय ताणें मिसांव सुरू केलें कुच्ची क्रिस्तांव म्हणटात ह्या सेंट थॉमस क्रिश्चियन्स म्हणटात थंय तावन सीदा तो मदुरई गेलो मदुरई मिसांव ताणें सुरू केलें आनी मदुरई तो थंयसर मेलो आनी ताचो पण थंयसर आजुनूय आसा आनी जायतो लोक ताका मान करता आनी सांत थॉमसाचे क्रिस्तांवांक सेंट थॉमस क्रिश्चन म्हणटात कुच्ची क्रिस्तांव म्हणटात म्हज्या मगच्या भावानो भयणीनो कित्याक म्हळ्यार पळय सांत थॉमसाक सगळें दर्याचें पैण करन 2000 वर्सां फुडें त्या बिरांकूळ लारा मोदें हे दिशी दोन काण घेवन तें पैण करना तो भारताक हांगासर आयलो जाल्यार तशेंच उरले शिस विविध गांवांनी गेले जाल्यार सांत पावलो 5 पैणां ताणें 20 पैणां केलीं जाल्यार रोमी चक्रवर्ती मुखार ते रावले जाल्यार रोमी शहरांत तांणी थंयसर तो भावार्थ परगट केलो जाल्यार पेद्रो जेजू बरी कुर्सार किड्यार उमकळोन मेलो जाल्यार पेद्रोन पावलून ताचें सीस कापूंक दिलें जाल्यार जायते सीस मार्तिराचें मरण मेलें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या फाटल्यान एक सकत पवित्र आत्म्याचें सकत पवित्रत्म हो पवित्रत्म बळादिगत्म देखून हो पवित्रत्म तो अस्कस जाल्ल्यांक बोळ करूं शकता निराशी जाल्ल्यांक तो आशावादी करूं शकता बरवसो सांडलेल्यांक भरोसो दिवं शकता धैर्य सांडलेल्यांक धैर्य दिवं शकता तो पवित्रत्म आमचें तें आसूंक जाय हांव एक फावटी पयलेच्या पिरगजींत आसतना थोडे अक्रिस्तांव थोडे RSSचे मनीस म्हजे लागीं आयले ते म्हजे क्लोज आसले आतां आसात एक दीस तांकां हांवें अशें जेवणाक आपयलें ते आयले एक दीस म्हजे लागीं आसतना तांकां हांवें आमच्या धर्मा विशयान सांगलें तांकां कांय गुत्तू ना ABCD गुत्तू ना आमच्या धर्मा विशयान पवित्र पुस्तका विशयान कांयच गुत्तू ना सुमार 2-2.5 घंटे तांकां हांवें आमच्या पवित्र सभे विशयांत धर्मदुतां विशयांत जेजू विशयांत तांकां सांगलें हांवें डायनिंगार बसून बरें आयकलें ते दोगूय जण इतलें बरें आयकलें लास्ट ते म्हणाले सॅल्यूट मारीजे त्या 12 जाणांक आज संवसारांत क्रिस्तांव धर्म पयल्या स्थानार आसा जाल्यार आनी संवसारांतलो चडीत लोक क्रिस्ताक पाती येता जाल्यार ते 12 जण कारण आनी त्या 12 जाणांक प्रेरण दिल्लो तो पवित्र आत्मो कारण म्हणाले ते अक्रिस्तांव भाव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया त्या 12 जाणांक धैर्य दिल्लो 12 जाणांक सकत दिल्लो 12 जाणांक जाणवाय दिल्लो 12 जाणांक विविध देण्यांनी भरलेलो तो पवित्र आत्मो तो ग्रेट म्हणाले ते चापे उखलीचे म्हणाले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आजुनूय आमच्या भारतांत आमच्या भोवारी जायतो अक्रिस्ती लोक आसा तांकां क्रिस्ताची वळखूच ना क्रिस्ताक पाती येयले सकट क्रिस्तांव जायचे म्हणना पण जाल्यारय क्रिस्ताची शिगुणो मनशाचें जिवीत संपूर्ण करता महात्मा गांधी क्रिस्तांव जावंक ना पण महात्मा गांधीचे शिगूण आसात पळय ते संपूर्ण केले महात्मा गांधीक ते कोणाचे शिगूण महात्मा गांधी ते आशिल्ले क्रिस्ताचे शिगूण क्रिस्ताचे तो क्रिस्तांव न्ही पूण सगळें ताचें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताचें शिगूण नातलेलें जिवीत जिवंक जाता क्रिस्तांव न्हय आसतना क्रिस्ताचें शिगूण दवरून जिवंक जाता तशें म्हणटाना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी क्रिस्ताचें शिगूण दवरून जिवचे मनीस जाय ना जाल्यार क्रिस्ताच्या नांवाक कळंक काडचे मनीस आमी जाता कळंक काडचे मनीस जाता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीचे सुवार्थेंत पोवपुरब्यान जेजू सांगता जर तो तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर पाळटल्यात हांवें सांगलेलें बरें तुमी करतल्यात जर तो तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार देखून तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात आनी हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां सर्व दितलो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोमी आसो आमी मोग करूंक जाय दुसरें सांत पावलो रोमाकारां बरोबर म्हणटा कोणाक देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाचीं भुरगीं कोणाक देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाचीं भुरगीं देवाचो आत्मो कित्याक सोलोन व्हरता तो देवाचो आत्मो
देवाच्या शेगुणाचें जिवीत सोलोवन व्हरता. रक्त मांसाचें जिवीत न्ही, मोसराचें, रागाचें, द्वेशाचें, स्वार्थाचें, कुसदेपणाचें, कपटीपणाचें जिवीत न्ही. तें देवसाराचें जिवीत, तें रक्त मांसाचें जिवीत, तें जिवीत पवित्र आत्म्याचें न्ही. पवित्र आत्म्याचें जिवीत मोगाचें, सेवेचें, त्यागाचें, मोक्षणाचें, मागण्याचें, शांतीचें, समाधानाचें, आनी तें जिवीत पवित्र आत्म्याचें जिवीत. आनी तें जिवीत आमी क्रिस्तांवांनी जिवंक जाय आनी ह्या मुखांत क्रिस्ताक साक्ष जावंक जाय, क्रिस्ताच्या नांवाक किर्ताडूंक जाय. नाजाल्यार आमी फट कितें जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तर पवित्र आत्म्याची मजत मागया, पवित्र आत्म्याची कृपा मागया, पवित्र आत्म्याच्या शेगुणांनी, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमचें जिवीत रुपीत करून क्रिस्ताक साक्षी जावचें. महान कृत्यां, महान कामां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत उतार करूं सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएक देवते आसले आमचो भावार्थ उक्त्यान दवसारया आनी सांगाता तो भावात उसान म्हणया. सतमंतान देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्गांनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, अवकार मोरयेतान जल्मलो, पांचविलेकात आनी कोसोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदा देवपाच्या उजव्या बसला, तिंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांत मिरसबीक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतात, पदकाचें बक्षणें, कुडीचें जिवंतपाट, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी सर्व त्रिएक देवाचें भरगें बाबर्तान आमी घट जावंक जाय. देवाच्या मोगान आमची काळीज पेटोवंक जाय. देवाचे शेगुणो सगळे संवसाराक उस्तारोवचे मनीस आमी जावंक जाय. तसले सगळे देण्यावंत मनीस जावच्याक पवित्र आत्म्याची कृपा मागून आमची मागणी त्रिंदातीच्या पांयांदळा समर्पिया. जवाब. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमच्या पाप साहेबाक आनी पवित्र सभेच्या सर गोळ्यांक पवित्र सभेन हर एका दिसा नवें पेंतेकोस्त रुता करूंक उर्बेन भरूं सर बावडत्यांक आपलो बावडत पाळूंक आनी तो परगटूंक सदांच सुसुडीत दवर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आपले तबेन आसच्या लोकांचें जिवीत सवस्तकायेन सोलो व्हरच्याक सर देशाच्या फुडाऱ्यांक आनी हेर मुखेल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या साथ देण्यांनी भर. राग, द्वेश, मोसर, झगडी, स्वार्थ आनी दुडवसो तशें पदवेचो आंगालाप आसल्या मनशा सैमाचो अस्कत गयो तांचे तावन पयस दवर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भुरग्यांनी आपले नवें शिकपा वरस वर्ते उर्बेन सुरू करूंक कुमक कर. तांकां ह्या वर्साचें शिकप बरें करून शिकोवंक तांची मोत उजवाडाय. तांणी आनी तशेंच सर आमच्या युवा जाणांनी आपणाक बरो फुडार बांदून हाडचे दिशेन येसुसीची मेटां काडूंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या वर्सा शेतकारांक आनी सगळे प्रकृतीक भरपूर पावस आनी बरो हावो फावो कर. शेतकाराच्या मेहनतीक आनी प्रयत्नाक तुज्या उदारपणान आशिर्वाद दी. तांच्या वावराक उदंड प्रत्यफळ लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारें एक कुटुंब कशें जमलेल्या आमा सर्व पवित्र आत्म्यान माग. पवित्र स्नानान आमकां लाभलेल्या आपोवण्या प्रमाणे नवो संवसार रुपीत करच्या वावरान आमी सर्वांनी सांगाता वावर करचें बरें मन आसा कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजू तद्देवा समर्पिल्ल्या पिरगजेच्या आनी पूर्ण शेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ येतेश्मपान तांकां मेळासो कर. सांगातास ह्या पूर्ण तळ्यार हातीन धरिल्ली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकार्यान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक बर मौनपणी सर आमची खासगी गरज आमची मागणी श्रीगींच्या बापाच्या पांयांतळ समर्पिया. जे कोणा मागतान बसयला सगळं आज कडेन तांच्या बसत मागया. ते ती पिडेस्तां सात आमच्या विरगजेन तशेंच हेर आमच्या कुटुंबांनी आस्पत्र्यांनी हे मरणादी पिड्यांतले तांकां राखून उरचें. तांची पिडा सुसून उरोवंक करपा आदार सकत मेळचें. पवित्र आत्म्याची घटाय तांकां फावो सावन दी म्हूण मागया. सगळींचे भूमगळ बापा तुजे मुखार उचललेली आमची मागणी देईन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयनार आमी आसां सोम्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरलेले आमचें जिवीत सावन दी. मोगाचें सेवेचें आनी सदांच तुज्या शेगुणांनी भरलेलें. ह्या मुखांतर
सदांच तुका महिमा आनी वडवीक लाभोवची कामां आमी करूंक तुजे पवित्रत्म्याचे सक्तीन आमकां बरें म्हण मागता हे आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. काणीक समूह करा. पान संको 127 C47. आमची काळजा मेली घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. भूमुगाळ बापा आमच्या देवा तुज्या पुताचे बसवणे प्रमाणे ताणें शिकयलेलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गोठ आमी दिसान दीस अदीक वळखोन तातूंत पवित्र परी वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. यशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्या तुवें दयाळपणी आपयली. तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्या पाठयलोय आनी असो पास्काचो गोठ संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एक सभावात उसारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रसून हाडलो. हे परी तुजे पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गेचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उन सर्गे तुका जय जय उन सर्गे तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भवाना भयणीनो पवित्रपणी ह्या रितीन वांटली सावया.
बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगते आपले सुकुशेन कस्त मरण ससूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पणची ते स्प्री जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासो पण जिवंतपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिविताचो उड आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां वो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगियन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भोवपणीची काकूट करे तांकां अनुजिश्ट खातीर मेल्या समेस्त तुजे परजळीत मुखामळ फळेवंक फोव करे आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाचे मे संगती भगियवन सुसेतीचो पती भगियवन धर्मता भगियवंता देव आनी सौरकाळी तुका मनवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करे जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुमये जेजूची आज्ञा मतीन दवरन सुमयाचो मोग आनी सुमयेच्या मोगांत जिवन पवित्रत्म्याची भुरगीं जावन जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रासम खायो तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची एसलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिरिशडेंतली आमकां निवार देखुणेची वितान समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त चेणे बरोबर शांत रखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया इजवण सजिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसावन आमच्या मदें आयली. पेंतेकोस्ताच्या दिसा 50व्या दिसा पवित्रात्म्या धाडून अस्कजल्ल्या सिसांक सत्यवंत बळादीक धैर्यादीक केल्ली. आमी पवित्रात्म्याच्या बळान धैर्यान भरोवन भावार्थ चिवंक आनी परगट करूंक उलो दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. Silcha काळीज येत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया येतो गजा काळजांदन्या दादोस तू कर येण्या तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषानात स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषानात स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या. प्रार्थुया. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझ्या पवित्र सभे सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतां घेतले आत्मीक पोसना वरवीं पवित्र आत्मा दिसान दीस अदीक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज्य चलोवंक आनी सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेंत वाडोवंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. निर्मळ कर पूर्वेन देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. देवाच्या पवित्र
आत्म्या आमचे देवो Calputa suve Aungwar mori Ashirwadi Vamka Bagian kursace kurvin Miram kamce devam Chandispannantli Babacheni putracheni pavitratmece navi Amen Mogachano तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भू पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कलो सुवाव जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं